सिस्टमाच्या विरोधात एक संघटित मुवमेंट जर केलो विदाउट इवन अ पॉलिटिकल लेबल काही जैत जावंक शकता. आज जेन झीचे जैत आमकां दाखोवन दिता की लोकां एंगेजमेंट आणि बहुसंख्य लोकांचे जे पॉप्युलेशन म्हळ्यार 18 to 35 60% ऑफ द पॉप्युलेशन 18 to 35 आला. ह्या पॉप्युलेशनाचे असे एक सिम्बॉल्स बरे सिम्बॉल जे बरे कारणा खातीर रस्त्यार येवन लोकां खातीर झगडूंक शकता अशे मनशाक पक्षान सक्रिय करप गरजेचें. ते आज आमी करतात. पयलें म्हणल्यार हांव सगळे गोंयचे जेनझीक परबीं दिता. तांणी दाखोवन दिला की तांणी सरकाराक दिलें ना, भुरगीं दी, पूण तांणी दाखोवन दिलें की तुमी कितेंय परमिशन दिलें ना जाल्यार बरे गोंयकार सारखे बरे सुसंस्कृत गोंयकारांचो सपोर्ट तांकां आशिल्लो. तांचे डिमांड सारखे आशिल्ले. धर्मेंद्र प्रधानचे रेजिग्नेशन म्हणल्यार सरकारची एक भशेन कल्पेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, दिस इज द बिगिनिंग. हांगाच्यान दिसपाक जाय की जे कितें जाता तातूंत सरकार अकाउंटेबल आसपाक जाय. सरकार मेजॉरिटी कशी करता, विकते बांगडे घेतिल्ले भशेन होलसेल बांगडे घेता आणि मेजॉरिटी करता आणि मागीर जाय ते कायदे करता. आज मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की धर्मेंद्र प्रधानान आमचे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाडली. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी गोंयांत मॅस जाल्ली आहा. भुरग्यांक वता थंय त्रास जाता. बेगीन हाडली पयली पॉलिसी एडॉप्ट केली. आमी गोंयांत गोंय म्हणटा पयलो प्रदेश अशें म्हणून थंय दाखोवपाक चमचागिरी करून काय फायदो जायना. गोंयांत कसलोच फायदो जावंक ना हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचो. अजून मेरेन हे पेरंट्स टिचर्स आनी भुरगे उस्फल्ले आहा. खूब कडेन आमी असेंब्लीन क्वेश्चन रेज करतात. अजून मेरेन सरकाराकूच कितल्याच वस्तूंचेर क्लॅरिफिकेशन ना. सो असले मेस करतना हो धर्मेंद्र प्रधानान पेपरूय विकिल्ले. तांणी वोट चोरी केली, तांणी मंदीर चोरी केली, तांणी आतां पेपर लीक करून पेपरूय चोरी केली. सगळे चोरांचोच सरकार हो. हे जेन झीन सिद्ध करून दाखयल्लें आहा. ताजे खातीर तांकां परबीं दिवपाची. पयलेचदा म्हाका अशें आतां हांव पळयतालो की नरेंद्र मोदीचे खंय एंटायर 24 वर्सांचे हातूंत ताजे कार्यकाळांत म्हळ्यार मुख्यमंत्री गुजरात आनी आतां प्रधानमंत्री देशाचो कोणाकूच ताणें रिजायन करचें पडूंक ना. तो आपल्याच भशेन जाय ते भशेन रिशफल करून ताका मागीर सायडीन दवरता. हे खेपे ताका तें करचें पडलें कित्याक ताचें नाक दामिल्लें, तोंड उणें जालें आनी ताका देंवोवचोच पडलो. तितलेंच न्ही, ताजे ओन पक्षांतले बरे व्हडले लिडर मुरली मनोहर जोशी बी तांणी सर्टिफिकेट तांकां दिल्लें आहा भुरग्यांक हे भशेन मारप न्ही म्हणून. रेजिग्नेशन एक जालें, मारलें ताजेर एक्शन कितें जाता, मेले तांचेर कितें कोण अकाउंटेबल जाता. 21 जाणे जे हे वर्सा मरण तांकां मेळ्ळां सुसायड करून, तातूंत एक गोंयकार आहा. तांचें कितें जाता, गेले खंय कितल्या वर्सांनी 85 लोक मेल्ले आहा. ओवरऑल जर निटाचेच एक्झामीचे पेपर लिका खातीर 85 सुसायड जाल्ले आहा म्हणून अशें अकाउंटेड आहा. सो अकाउंटेबिलिटी जाय. मंत्री रिजायन जाला अकाउंटेबल म्हणून. आतां हे मेले तांकां 1-1 कोटी दिया म्हणून तांणी डिमांड केल्लो आहा. केसी घाले ते विड्रॉ करा म्हणला. हांगा गोंयांत शांतीपूर्ण हातून आझाद मैदानाचेर ते एजिटेट करपाक गेल्ले. थंय FIR जाल्या. मुखेलमंत्र्यान इमिजिएटली त्यो FIR विड्रॉ करता म्हणून अनाउन्स करूंक जाय. नाजाल्यार हांगाचे जेन झीन एजिटेशन बंद करपाचें ना, गोंयांत चालूच दवरपाचें. कित्याक गोंयांत तांणी बी एक भशेन जैत जिखिल्ले आहा. तांकां हांगा कॉक्रोचूच न्ही, तांकां टर्मायट म्हणले. ते टर्मायट म्हणिल्ल्यानी माफी मागूंक जाय. तांणी देशाच्या ओपोजिशन लिडराक नांवां म्हणली, असो प्रदेशाध्यक्ष आहा तांणी चूक मागूंक जाय.
त्या ओपोजिशन लिडराची आणि गोयचे जनतेची नॅचरल आहे कित्याक तुम्ही मंत्री जेन्ना देंवता दिस इज ऑल नॅचरल कोर्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट शूड फॉलो आणि हे जायना ते म्हणतात तांणी एज्युकेशन फाटल्यान घेवंक जायना पूण हे एज्युकेशन आमचें न्ही एज्युकेशन तांचें आणि आमी तांकां फक्त मोरल सपोर्ट दितात आमी एक देशाचे नागरीक आमी बी एक पेरंट आणि सिस्टमान आशिल्ले लोक म्हणून आमकां दिसता की तांकां नैतिकता अशी आसा की तांकां आमी आदार करूंक जाय आमी तांकां इथिकल मोरल सपोर्ट दिवपाक जाय अशे कितलेच डायस्पोरान भायल्या गांवांनी मोर्चा व्हरून तांकां सपोर्ट दिल्लो आहा फक्त गोंयांत तांकां मोर्चा पसून काडपाक खंय पिसफूल पद्दतीन मोर्चाक भायर येवन कॅन्डल लायट प्रोसेशन करपाक तांकां परमिशन दिता हे पयलेंच आयकलां तो सालाजार परतो हांगा आयिल्लो आहा इतल्या वर्सांनी अशें दिसची पडटा अशें दिसता आता जेन झीक सालाजार म्हणटा कोण खबर ना हे आमी उलयतात आमी जाल्यार जाणटे तांचे कोतान सालाजार कोण हे तांणी गुगल करचें पडटलें सो अशे परिस्थितीन हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ देर इज अ ड्रॅकोनियन रूल इन इंडिया एज वेल एज इन गोवा Gen Z has shown the way and we are also admitting people into our party who are going to fight for the goals on the streets असे बरे लोक जांकां आमी भितर घेता ताची डिटेल्स विकास भगत तुमकां दितलो आमकां आमचे पक्षाक घट करपाचो आहा आमी लोकां मदीं वचपाचे आसा आनी वचपाचें प्रिपरेशन म्हण अशें आमी पक्ष प्रवेश करता मार पडटकच मार दिवपाक जाय न्हय मार दिलो ताणें ताका देंवयलो मरे मार पडलो तो बरो आहा पूण ताणें मंत्र्याक देंवयलो न्ही ताचें नाक कापलें न्ही प्रधानमंत्र्याचे ज्यो वस्तू उलयल्या आनी भुरग्यांनी चलयांनी ते पळयलें जाल्यार ताणें ताका म्हाका दिसता तो आनी हे इंस्टाग्राम म्हणटा तो ऑन करचो ना तो गुळयो घेवच्यो पडटल्यो कित्याक इतलो ताकाय मत आहा की ते ताका कशेंच पचूंक शकना आणि ताचे पक्षाकूय पचूंक शकना जांकां तुमी टर्माइट्स म्हणटा ते टर्माइट्सांक तुमी भिले नवीन जावयकाराची आतां गत कितें तुमी ताका कशें विचारूंक जाता मरे तूं कितें माफी मागता काय ना काय तूं एनआरआय कमिशनर रिजायन जाता वा ना एनआरआय नॉन रेजिडेंट इंडियन्स गोंयकार भायर सरल्या मरे थंय वँकुवराक म्हणजे चलीक गेला मार्चाक हांकां सपोर्ट करपाक हांवें म्हणलें तुका कितें वॉट डू यू गेन बाय इट ते म्हणटा नो मोरल सपोर्ट सगळ्या कडेन मेलबर्न पळय प्रायम मिनिस्टर गेल्लो आतां इंडियन्स प्रोटेस्टिंग ऑल आर शोईंग एथिकल अँड मोरल सपोर्ट फॉर दीस कॉज बिकॉज इट इज अ जस्टिफाईड कॉज आणि जेन झीन दाखोवन दिला की बीजेपीक हारोवंक शकता इन्स्पायट ऑफ द चिटींग दॅट दे डू एवरीवेअर सगळी चोरी करून पसून रस्त्यार जेन्ना येता थंय तांकां हारोवंक शकता हें तांणी दाखोवन दिलें म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्टींक एक लिसम की जर तुमकां निर्भयपणान फुडें गेले जाल्यार जंय येवंक शकता हें लिसम ताणें आमकां दिल्लें आहा ते आमी एक्सेप्ट करून फुडें पावल म्हणपाक पळय पेपर लिकाचे विरोधात अगेन्स्ट कायदो आसा फास्ट ट्रॅक करतलो म्हणटा ते 4.5 लाख केसी पेंडींग आहा देशांतले खूब फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी हें कांय जावचें ना पूण मंत्र्याचें रेजिग्नेशन म्हणटा तें सिंबॉलीक हें अकाउंटेबिलिटीचो सिंबॉल की पयलो तूं रिजायन जा कित्याक तुजे डिपार्टमेंटान हें सगळें जाल्लें आहा तुवें देंवपाक जाय गोंयांत पसून जाल्लें आहा मरे गोंयांत मार्क्स स्कॅन्डल म्हूण जालें वा जावं ना याद आसतलें तुमकां तेन्ना मार्क्स स्कॅन्डलचो एज्युकेशन मिनिस्टर देंवलो ना बोधितला ट्रस्ट म्हणून जालें झांटयान हाडिल्लें भायल्यान कॅपिटेशन इंजिनियरींग कॉलेज एज्युकेशन जालें झांटयो देंवलो ना देंवचें पडटा हें तांणी दाखोवन दिलें गोंयांत आमकां इतिहास चड आहा देशांत इतिहास कमी आहा पूण देशांत तांणी दाखोवन दिला की हें करूंक शकता आतां कायदो हाडटलो म्हणटा पळय तें ओगीच पार्लमेंटान डिस्कशन जावं न्ही कित्याक ऑलरेडी कायदो आसा फास्ट ट्रॅक कोर्टूय आहा सो फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतना नवें कितें जाता 4.5 लाख केसीस पेंडींग आहा बरें फास्ट ट्रॅक कोर्ट नवे प्रश्न उपरासतात की जेन्ना तूं फास्ट ट्रॅक कोर्टान व्हरता
की पेपर लीक जाला म्हणून. थंय तुका विटनेस हाडचे पडटले, कोणें केला ताका मनशाक फुडें हाडचो पडटलो. हे हाडचे पयलींच ताकतिकेन तूं फास्ट ट्रॅक कितें करता. So असे खूप इश्यूज आसता, बट दीस इज अ मॅटर फॉर पार्लमेंट बिकॉज द पार्लमेंट इज इन सेशन. There is likelihood of some new developments happening on Monday. And when we are out of the session and not in parliament, we are not supposed to discuss it. So I think better not. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.